तर या कार्यक्रमाचे कल्चर डिपार्टमेंट अँड द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा इज गो ऑर्गॅनिक, म्हणजे ऑर्गॅनिक वयचे पेस्टिसाइड्स जे फर्टिलायझर्स यूज जाता जे स्प्रे मारता गोंयाच्या भायर आनी थोडे खातीर गोंयान बसून हितून जे फ्रूट बेरिंग ट्रीज आसूं वेजिटेबल्स आसूं ते तेका कीड लागना आनी बेगीन जावप फास्ट थोडे पिकपाक बसून वेदर दे आर वॉटरमेलन जावं पपाया जावं केळी जावं फास्ट पिकपाक लागून जून जाली काढली फास्ट 2-3 दिसांनी पिकपाक लागून तेका पेस्टिसाइडान एक देर इज अ स्पेशल केमिकल वॉट दे यूज जस्ट डीप इट आनी ते बेगीन इमिडिएटली ते पिकता. हे म्हाका दिसता गोंयान आमचे लोक खावन खुबशे जाण सिकूय जाल्ले. वी हॅव सीन लेटली द नंबर ऑफ कॅन्सर पेशंट्स इन्क्रीजिंग. गोवा मेडिकल कॉलेजीन जेन्ना ते वयता जे लांब येयल्लो आतां डिटेक्ट जाता कॅन्सरस वेरियस रिजन्स. वन ऑफ द रिजन कूड बी दीस. कशें आमी परतून ऑर्गॅनिक फार्मिंग म्हणून म्हणटा. हे ऑर्गॅनिक फार्मिंग तुमी आदी केल्ले आहा. ती आतां थोडी जाणां चिंतिली हांगासर फार्मर येयला ते ऑर्गॅनिक म्हणजे कितें लॅर हाडला काय हे सगळे उतलो बी हे सगळे हिंगा शेतकार आहा मिस्टर डायस आसतलो आनी कोण आहा सगळे हिंगासर म्हाका दिसता हे सगळे जाण जाणाय पण ती कोण आहा पळय तांकां खबर आसची ना. ती घरान जे उरताले आपले जेवण ते होण्यान घालप हो गायरीतले शेण घेवन शेतान वचून करप हेच ऑर्गॅनिक फार्मिंग. आयज आमी ते इंट्रोड्यूस करता इन पॅकेट्स म्हणजे बरे सारखे शेपीन पॅकेटां केल्ली आहा हिंगा. सो वी आर गोइंग टू गिव इट फॉर 3 years. आतां लोकांक तुमी येवन पळोवपाक जाता मागीर लोकांक टायम ना घरा लागीं कंपोस्ट करपाक. सो गव्हर्मेंट हॅज इंट्रोड्यूस दॅट आमी 3 years फ्री दितले. तेजे खातीर सरकारान म्हाका उगडास येता मनोहर पर्रीकरान सीक पडच्या पयलीं एक भाशण केल्लें असेंब्लीन की पीपल हॅव टू स्टार्ट बॅक अगेन ऑर्गॅनिक फार्मिंग इन गोवा. आनी तेणें तें एक्सप्लेन केल्लें ऑर्गॅनिक फार्मिंग आदी आमचे जाणटे कशें करताले पयलीं. आतां फॅक्टरीज जाल्ल्यो आहा तेंच्यो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जाल्ल्यो आहा ते ऑर्गॅनिक तयार करतात. लेट अस बी एन एक्झाम्पल. ते सायडीन मायनिंग बंद जालें. मायनिंग वाठारान वेजिटेबल यील्ड वाडलो. ते लोक जे मायनिंगाचे हितून बिजी आसले ते परतून स्लोली फार्मिंगान गेले. आनी आयज जो तर पणजे वेजिटेबल येता थोडी म्हापसा येता बिचोले वाटेन वेजिटेबल येता आसमारा मार्केटान वेजिटेबल ही सगळी आमची लोकल ग्रोन वेजिटेबल विदाउट एनी पेस्टिसाइड्स ते फर्टिलायझर हेचेर आमी मारिना. म्हाका दिसता हे जो तर आमी फुडें व्हरत की आमी हेल्दी उरतले पयलीं. हेल्थ विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी ऑर्गॅनिक फार्मिंगान जर तर आमी फुडें वचत जाल्यार हे रोग जे येता स्पेशली कॅन्सर आनी वेगवेगळे रोग जे येता ते आमकां येवचे ना. थोडे सिनियर्स जे हिंगा सिनियर पडल्यात ते रेडी आहा आपल्या भुरग्यांक सांगूंक तुमी इंजिनियर जाया पूण शेत सोडिनाका. हे आमकां सांगपाची गरज आहा. हे जर तर तुमी सांगशात जाल्यार आमचे एग्रीकल्चर फुडें वयतले नाजाल्यार वयचे ना. इतलेंच सांगून देव बरें करून म्हणटा हांव सगळ्यांक हिंगा येयला. थँक्यू. आमचे गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा इज गिविंग फ्री ऑर्गॅनिक मॅन्युअर for people of Parra and as well as all the farmers of Goa. Organic manure for the first 3 years. आणि जेन्ना हे 3 वर्सां ते तुमकां फ्री ऑर्गॅनिक मॅन्युअर दितले तेन्ना ते तुमकां दे विल ऑल्सो एक्सप्लेन हाव यू कॅन मेक. आमी ते ऑर्गॅनिक मॅन्युअर कशें करूंक जाता आमच्या घरांनी. आणि ते ऑर्गॅनिक मॅन्युअर फकत आमकां खेतीक लागूनच न्हू पूण आमी खेती जाले म्हणटकूच आमचे हेय लायता. आमचे पोर्रा गांव वॉटरमेलनाक लागून चड फेमस आहा. सो वॉटरमेलनाकूय आमी हे ऑर्गॅनिक मॅन्युअर यूज करूंक जाता. आमी चिलीज लायता भेंडे लायतात ब्रिंजॉल लायतात आनी दुसरी खूब तरेची भाजयो लायतात. सो तेकाय आमी
ऑर्गेनिक मॅन्युअर यूज करूंक जातात. ऑर्गेनिक मॅन्युअर इज बेसिकली not harmful pesticides and chemicals what we use for our crops. आमचं गोवा गव्हर्नमेंट टोटल 500 क्लस्टर सगळ्या 12 तालुक्यांनी हे करते. पण आमचे म्हणजे गव्हर्नमेंटाचे एक आभारी मानतात की आमच्या बार्देजात व्हडली एरिया असल्या कारणान आम्ही 50 क्लस्टर्स मारले आणि तातूंतले आमी जी हेची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा हेतून 14 कडेन आमी 9 क्लस्टर्स आमी हेची कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तेतून आसतले. 3 क्लस्टर्स पर्रा नागवा ही जी नियरबाय एरिया आसा त्या भागान आसतले. आणि ही जी ऑर्गेनिक फार्मिंग क्लस्टर आसा तो एक क्लस्टर 20 हेक्टर एरिया म्हणजे 2 लाख स्क्वेअर मिटर एरियाचो एक क्लस्टर. शक्यतो एकामेकाक टच आसत चड बरें पडलें कित्याक ह्या शेतान हांवें सारें मारलें दुसऱ्यान मारूंक ना. अशें जावचे परस सगळे कंटिन्युअस जर ऑर्गेनिक फार्मिंग करीत जाल्यार चड बरें जातलें. सो कसल्याय प्रकारची हें आसूं येता, माडांनी आसूं येता, आंबे आसूं येता, भाजीपालो आसूं येता, भात आसूं येता, हळसणो आसूं येता, तुजी पर्राची जी वॉटरमेलन म्हणटा ती फेमस आसा ताच्या खातीर वापरूं येता. सो ही सगळी जमीन जी आसा मॅक्झिमम ऑर्गेनिक फार्मिंगा कडेन व्हरपा खातीर आमी स्टार्ट करपाक जाय. आनी ताचें टार्गेट आयज ठरयलें म्हणजे फाल्यां जावचें ना. सो आमी 3 वर्सां गॅप दवरल्या. ताचे उपरांत ताका सर्टिफिकेशन जातलें. सर्टिफिकेशन जाल्या उपरांत ब्रँडिंग आसतलें, तुका पॅकेजींग किंवा व्हॅल्यू एडिशन ट्रेनिंग आसतलें. एखाद्या वस्तू पासून बरी वस्तू तयार कितें करूं येता नवीन जी मार्केटिंग बरें करूं येता हे ट्रेनिंग प्रोग्रामूय आसतले. ह्यो एका दिसाचो प्रोग्राम सोंपपाचो ना. मेन आसा ते ह्या म्हयन्या भितर आमी रजिस्टर करप. अशे जे इंट्रस्टेड लोक आसा, इंट्रस्टेड त्या पर्टिक्युलर एरियाचे शेतांतले सगळे लोक आसा तांकां लागीं घेवन रजिस्टर करप. रजिस्टर करून इमिजिएट आमी नेक्स्ट सिजन जो आसा तेन्नाच्यान इनपुट्स म्हणजे आतां हो पावस ऑलरेडी हे भात तुमी ऑलरेडी लायले, फुडलो सिजन जो आसता तेन्नाच्यान आमकां रजिस्ट्रेशन त्या पयलीं कंप्लीट करून तुमकां इनपुट्स दिवपाक मेळपाक जाय. इतले फास्ट पद्दतीन आमकां हें करचें पडटलें.